इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. जुडा आनी जेरुसलेम विशीं इजायसाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वता वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतोली. इसपा भायर पर्जा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोना थावन येतली सोमूट आनी जेरुसलेम थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्र वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. ही राष्ट्र आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतली आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराचे घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवंटाचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांदोवळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. तोलबरांच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू कफरनांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका सोदपोतीन ताका परातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतेपालून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताक खाल आसा आनी म्हजी खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये, आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर, आनी तो कोत्ता. हें आयकून जेजू जो बरो जाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येद्दो व्हडलो बावाट म्हाका इस्रायलींत मेळोंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोम्मी तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब ह्यांच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव येता
आनी ताका बरो करता. नियाळाक आदार. म्हजो इश्ट रेतीराचें उलोवप जालें उपरांत रडोन रडोन उद्गारतालो. म्हज्या बापाचे जाणटेपणार ताचो परामोश करूंक आनी काम करूंक म्हाका वीट येताली आनी भायर सरून वेतालो. तो तसोच घरांत कुसून मेलो. आयज हांव त्याच पिरायेर पावलां, पूण म्हजी व्हडली सूण म्हजें सगळें काम करता. तें पळोवन म्हाका व्हड दूख खोंत भोगता. दूख काळजांत घेवन हांव रेतीराक आयलां. बापाचें बोगसोणें म्हाका मेळूंक घेवंक खरेंच म्हाका पेकवणी मेळ्ळी. आमचो जेजू सदांच तयार आमकां बोगसूंक आनी आमचें सवें बरें तें करूंक. पूण आमी मात विस्वासान आनी बरवशान ताचे सुरशीं येवंक जाय. ताचे लागीं भावाटान मागूंक जाय. आमच्या जिवितांत सोदपोती भशेन खालतीकाय आपणावंक जाय, कित्याक खालतीकायेन देवाक वयर उबारता. खालतीकाय स्वर्गार वचपाक एक भोव मोलादीक गूण. तर आमच्या संवसारी पयण्यांत खातीकाय न्हेसून दुसऱ्यांक बोगसूंक आनी दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक वावरूंक गरज आसा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी खालतीकायेन आनी सादेपणान जिवितांत येतोल्या अदृश्टाक बरवशांत फुडो करूया.